नमस्कार. आमगेले एक मनशा पळयतना आमकां सुरवे दिसची तागेलें तोंड. तोंड एक तितली विशेष अंग. इत्या म्हळ्यार तोंड आमगेले शरिराचे वयले भागांत आसा आनी ताका प्राधान्यता आमी रुंड म्हणटाची. इत्या म्हळ्यार आमगेले पंचेंद्रिय म्हणटा न्हू आमी, 5 इंद्रिय, ते 5 इंद्रिय आमगेले हे इतले भागांत आसा. ते आसा जीब उलोवचे, पोरमोळाक नाक, दृश्टीक दोळो, श्रवण आयकुच्याक कान, आनी आमी सान्न चेडूं मेळ्ळ्यार तांकां मोगानी अशी एक चिमट काडटाची. ते चर्मानी स्पर्श करून मोग दाखोवचे. हे 5 अंगाय तोंडा भितर आशिल्ल्यान, तोंडांत आशिल्ल्यान आमकां तोंड भारी विशेष. एक विशेष विचार आमी आमगेले गमनाक घेवका. आतां इंग्लिशांत आमी हे फेस म्हणटाचे, हाका माउथ म्हणटाचे. आनी तुमी विंगड विंगड भाशा गेल्यार तशी आसा. कन्नडांतू हाका मुखा, हाका बाय म्हणटाचे. मलयाळम थंय हाका मुखम आनी वाय म्हणटाचे, तोंड. अशी चेहरा म्हणून फेसाक आमी मराठींतू आनी आमगेले हिंदींतू, हे दोनी भाशेंतू आमी सांगताचे. आतां हांव अशें म्हणटा, चेडूं पुरा तोंड धांपून बसल्याची. हांगा हांव सांगता आसचें, तोंड म्हळ्यार माउथ. तेचे आमगेल्या घरांत कसं की चेडूं निमगीत आशिल्लें हांव हाण दितना तेन्ना हांव म्हगेले कोणें फ्रेंड्साला म्हणटा, घर कडेन तोंड दाखोवं तशें ना मरे, ते एक हाण दिनात. हांगा आमी तोंड म्हळ्यार फेस. एक कडेन तोंड धांगचें म्हळ्यार थंय माउथ आयलें म्हळ्यार शट युअर माउथ. आमगेले चेडवांक स्कुलांत पुराय सांगताची. नो फेस टू शो, तोंड दाखोवं तशी ना. अशें दोन शब्दाकय आमी कोंकणींत एक शब्द घालून सुदारशीत आसाची. आनी विंगड विंगड संदर्भार आमी विंगड विंगड विचार पळोवचे येता. आतां तोंड धांगचें म्हळ्यार कसलें, उलोवचें, रबोवचें. तोंड गुंडाचें थोडे फावटी. आमकां एक नाकुशी आसल्यार आमी तोंड अशी गुंडायताची, विंगड कडेन पळोवन उलयताची. अशी तोंड गुंडाचें आसा. आनी तोंड सोडचें कशी निमगिल्यार तो तोंड सोडना मरे म्हणून. तोंड सोडचें म्हळ्यार एक गुट्ट करचें, तें निपोवचें म्हणून. अशी तोंड गुंडाचें. आनी तोंड कोड करचें. अशी आमकां एक तितले लायक दिसना तितले एक विचार येता आनी आमगेलें तोंड कोडूशें जाता. आनी तोंड गोड करचें म्हणटा आमी. एक खंयचेय विशय आसल्यार आमी तांकां स्वल्प गोडशी खाण दिल्यार तें तोंड गोड करचें म्हणून. आनी तोंड रबोवचें. तोंड रबयना मार, उलयता आसल्यार तोंड रबोवच ना म्हणून. आनी आमकां कितली केवळा आनी थोडे अशें मेळटा, तागेलें तोंड बारी सुकलां मरे. सुकलां म्हळ्यार कसलें बेजारू आसा पुरो ताका. तागेलें तोंड भारी फुगलां म्हळ्यार तो एक कोपान आसा पुरो, आनीक तो स्वल्प शरिरांनी चांग जावन फुगून असो खंय पुरो. अशी तोंडानीच आमी सगळे एक व्यक्तित्व हे विवरण करूंक तितले एक प्रधान अंग जावन आसा. तोंड म्हळ्यार एक नामपद जाता. तेचे आमकां ते एक एजेक्टीव जावन, विशेशण जावन जावकाला आमी तोंडी म्हणटाची. तोंडी भास, तोंडी संस्कृती, तोंडी जनपद, अशें पुरा आमी तोंडी म्हळ्यार शब्द म्हणटाचे. विभक्ती घालतना तोंड, तोंडाक, तोंडानी, तोंडांतल्यान अशें पुरा विंगड विंगड ताका प्रत्यय जोडसिताचे.
अशे हे तोंड म्हणल्यार एक प्रधान अंगांत आमी मस्त नमान्याचे वाक्प्रचार हाडूं जावका. तोंड सोडची तशी ना अशी म्हणटा आमी. हागेल तोंडांत वांच्यो साथ दिना, हांगेल तोंडां आमकां वांच्यो साथ दिना म्हण. अशी तोंडांत वांच्यो साथ दिना म्हळ्यार ताका एक विंगड एक अर्थ येता. अशे कितलीकी कडेन आमी तोंड म्हळ्यार शब्द आवडटो विंगड एक शब्द घालो भारी अर्थपूर्ण जावन उलोवच्याक येता. आज आमी मस्त एक तोंडाचेच विचारारी अशी पुरो पळयले आनी हांव चड तोंड घालूं येना. अनेक वेळा अनेक विशयारी आमी चड एक असलेचे एक शब्दाचे अर्थ आनी ताजे मागशी मुखारचे विचार हे पळोवया. ते दवरताय. नमस्कार.